हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज न्ही शेनवार, सॅटर्डे. कितलो बेगीन वीक जो आसा पळय तो बी एंड जालो कळत ना कसो टायम वयता आनी कशे दीस वयता. म्हळ्यार आयज भायर क्लायमेट न्ही सामको वेगळोच असो. दमटी म्हळ्यार दमटी ना, वत म्हळ्यार वत ना. मातसो उजवाड असो आसा पण न्ही ह्या सायडीच्यान काळोख जाला, पावसान काळोख केला. तर सकाळची न्ही आता जाल्यार 9:30 पावणे 10 सुमार. आणि मेन गोष्ट म्हटल्यार सांगपाची, आमी अजून ब्रेकफास्ट केलोच ना. तर फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता न्हावन धुवन देवाची पुजा बिजा सगळी जाल्या, जस्ट न्ही ब्रेकफास्टच करूं ना. तर आता ब्रेकफास्ट करपाक जाय. एक्चुअली कितें जालें ना, सकाळी फुडें न्ही हांव एक वेगळेंच काम घेतलें आनी बसलें. सकाळ फुडें उठलें, ब्रश बिश केलें, झाडू बी मारलो आनी वेगळेंच एक काम घेतलें आनी बसलें. अशें करून न्ही गडबडीच्या टायमार म्हळ्यार जेन्ना पळय टायम टू टायम कामां सेट आसता पळय तेन्ना तूं अशें एक भलतेंच काम जेन्ना घेवन बसता पळय तेन्ना टायम खंय वता कळत ना. हांवें तशेंच केलें, सकाळ फुडें उठलें आनी बेश्टेच म्हणून पळयलें तें कामूच घेवन बसलें. 15-20 मिनटां थंयच गेली. सो सकाळ फुडें 20 मिनटां अशी करून वचप म्हणल्यार मागीर तें सगळें गडबड जाता आनी तशेंच जालें. हो आयलो, हाचें कितें काम बी करून देवाचें फुलां बिलां सगळीं काडून घेवन येयलो. म्हाजो ब्रेकफास्ट रेडीच जावन आशिल्लो. तर हण पालयलो आपूण शावर घेता. शावर घेतलो म्हणटा तो आडे कडे खंयच पळयना, पयलीं देवा रुमान घुसता पुजा करपाक. सो देवाची पुजा केली. तर तो देवाची पुजा करता हांव न्हावून घेतलें. तसो करून ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तसोच उरला. आतां 9:45 जावपाक येयली. आजून आमी ब्रेकफास्ट करून आनी ताका वचपाक जाय. तितून भितर हांवें व्हिडिओ आनी आतां स्टार्ट केलो न्ही. तर 9:45 जाली पळय सारकी. ब्रेकफास्ट करून घेवया आमी पयलीं. आनी आयज ब्रेकफास्टाक न्ही हांवें इडली केल्या. इडली चटणी सांबार कांय करूं ना, तेच्या वांगडा जस्ट इडली केल्या दाखयता तुमकां. तर ही पळयात हांगासर न्ही इडली केल्या. सो इडली बी करता म्हणल्यार टायम लागता न्ही. एक 20 मिनटां सुमार एका गॅसार दवरपाक जाय, मागीर 10 मिनटां बंद करून दवरपाक जाय. अशें करून न्ही टायम वयता. अर्दवर सुमार हेकाच वयता, अर्दवर मायजूच म्हणल्यार जाता. सो इडली केल्या, ते आतां काडून घेता आनी हेका दिता. च्या बी सगळें हांवें हांगासर करून दवरल्या. आनी इडली आतां तुमी म्हणटली चटणी सांबार नाल्यार कित्या वांगडा खाता काय म्हण. हेज्या वांगडा काल न्ही पातळ भाजी केल्ली, सो ती भाजी आसा. ओण पाल्याच्या इडली वांगडा चटणी बी नाका आपल्याक तीच ती म्हणून तीच दवरल्या हांवें. आनी ही आतां काडून घेता आनी ब्रेकफास्ट आसा पळय तो सर्व करून घेता पयलीं. हेका लेट जातलो न्ही वचपाक. ब्रेकफास्ट रेडी, इडली आनीक पातळ भाजी. हां पळय हेका दिला हांवें पयलीं. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हेका दिला हांवें पयलीं. तूं खा म्हटलें वचपा लेट जाता न्ही अशें म्हणून. म्हागेले कामां लागून मागीर हेगे कामां उरता. सो हेका ब्रेकफास्ट कर म्हटलें पयलीं. पावस बी आयज कितें करता. आनी हे जे पळय तुमकां हांगा दिसता पळय न्हू तें तुमकां पळोवन खबरच आसतलें खंयचें म्हणून. हें पळय काल हांवें हांगा बसून पेंटींग केलें. सांजचो हो नाशिल्लो, म्हाका एकल्याक बेजार येवपाक लागलो. ताका लागून म्हटलें चल हें तरी करून घेवया म्हणून. आनी हेका पेंटींग केलें. तुमकां खूब टायम पयलीं सांगत आशिल्लें न्ही करपा जाय करपा जाय करपा जाय. लास्ट रावणाक हाडिल्ली मुर्ती, स्टॅच्यू जो आसा तो. बट पेंटींग करप जालेंच ना. सो काल केलें, जालें फायनली. बरें दिसता. कमेंट करून सांगात आं. आनी काल जेन्ना पेंटींग केलें पळय तेन्ना व्हिडियो न्ही करूच नाशिल्लो. जस्ट न्ही हेणें मातसो एक हाफ मिनटाचो काय मिनटाचो कितें तरी व्हिडियो शूट केला. तो हेच्या फाटल्यान एटॅच करता आनी दाखयता तुमकां. नाजाल्यार व्हिडियो बी असो कांय करूना, जस्ट बसले कडेन बेजार येता म्हणून चल हें तरी काम करून काडया म्हणून करपाक लागलें. कशें दिसता पेंटींग तें तुमी सांगात कमेंट करून. तर हेच्या वांगडा हांव बी ब्रेकफास्ट करून घेता. मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. तें न्ही पात्रां आमगे पेंटींग करता. रिंग लायट लाय म्हणल्यार व्हिडियो करता. हांवें व्हिडियो बी कांय करूना. कितें हांवें सुटयेर आसा, ऑन अ हॉलिडे मोड. पेंटींग दाखोवप न्ही तुका. मागीर करून जाता दाखयतलो हांव कॉलेजचे व्हिडियो की हांवें अशें अशें पेंटींग केलां म्हणून. पळयात पेंटींग कशें चल्लें तें. तुम्ही पळोवूं शकतात शिवाजी आमगे हिरो जाला.
टॅलेंटेड. जय भवानी, जय शिवाजी. मेन ते उरले टॅलेंटेड भुरगी कितें. हम तो बचपन से ही टैलेंटेड है. आयज लेट जालो वचपा. ब्रेकफास्ट बी एक्चुअली उदळ केल्लो. आपण बसला सुसेगात. आता वता 11:45 जाली. 11:45 वता भारार. उदोळच्यान बरो आशिल्लो क्लायमेट. आतां पळय कसलें वत येयला रखरखीत सारकें. ते वताचेर वता आतां. पावणे 11 जाली. ह्या भायले वचीचे 11 जाली म्हणल्यार पावणे 11 जाली. सो भायर कसले वत पळय. मस्त. चल मस्त वता. म्हाज्यान जाल्यार हे असले वता कशेंच जायना भोंवपा. तर 11 जाली. हो बी गेलो. आतां कितें करतली. रांदपाचो प्रोग्राम मेन म्हटल्यार आतां जेवपाचें. सगळें कितें तयारी करपाचें बारीक बारीक तें सगळें. आनी आयज सॅटर्डे. तर रांदपाक बिनपाक व्हडलेंशें टेंशन ना. म्हळ्यार नुस्तें घेवपाक जाय, मिरसांग वांटपाक जाय तें सगळें ना. आनी ह्या दिसांनी गरमी इतली जाता कशेंच जायना. जेवपाक बीन कितलेंय लायट जेवण सुद्दां केलें न्हू जेवण हें चलच ना कशें. गरमी जाता ती तर वेगळीच गोश्ट. गरमेक तर रावपाक जायना. किचनान तर वचपाकच जायना. आनी तें रांदपाक म्हळ्यार अशें दिसता चल जेवपाकच नाका तें रांदचे परस किचना वचन अशें म्हणून. तर आयज हो म्हाका सांगून गेला आपल्याक जाल्यार मसाल्याचें तिखट बिकट कांयच नाका पेज कर म्हूण सांगून गेला. तर पळयता हांवें म्हटलेलें एका पेज करता नाजाल्यार तांबडी कडी आसा पळय न्हू ती लसूण बी घालून बरी ती करून तितून जेवया अशें म्हणून. हो ह्या दिसान जेवपाकच बेजार जाता. दनपार जेवया रे म्हळ्यार मातशें राव करता. जेवपाकच बेजार येता म्हणटा आपणाक. सो ताका लागून जेवणाचें बी आतां आनी कांय टेंशन ना. मातशें चड अशें कांय करपाना. शीत करता पळयता पेज जाल्यार पेज करता नाजाल्यार शीत आनी तांबडी कडी करता आनी बेश्टी कितें भाजी बी अशें कितें करता. मागीर सांजे म्हणटा तूं चपाती बीन न्ही अशें म्हणून. हालीं दिसांनी ह्या दिसांनी चपाती बिपाती करपाक गेलेच ना. किचना वचपाक जायना. आनी दोनूय टायम किचना वचप म्हणल्यार सामको जीव म्हजो हांगा येता ताका लागून. तर आयज म्हाजे कडेन न्ही तोतापुरी आंबे आसा. पयर संडे काडलेले 100 रुपयांक 4 बरे मोठे अशे तोतापुरी आंबे हाडलेले. दाखयता तुमकां पळयात कितले व्हडले पळय. तर ते आंबे आसा हे हाडलेले 4 आसात. म्हळ्यार ते हाडलेले पळय न्हू त्या दिसा तितले बरे पिको नाशिल्ले सो ताका लागून कांय करूं नाशिल्ले हेजे हांवें. तर आतां न्ही मातशे पिकले हे. तर ते काडले आनी तिजी न्हू आतां हांव एक रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करता. रेसिपी इन सेन्स हांवें हे न्ही हे करपाकच ती रेसिपी लागून हाडलेली अशें म्हणल्यार एवरी अशें पावसाक न्ही म्हळ्यार जेन्ना तोतापुरी आंबे येता पळय तेन्ना न्ही हांव करताच हे. पयलीं मां बी करतालें आतां लग्न जाल्यार हांवूय बी करता. आंब्याचें मेल जेका आमी म्हणटा पळय न्हू गोंयांत खुबश्या लोकांक खबर आसतलें आंब्याचें मेल करता गोड बी घालून. आतां तुमी कितें म्हणटा खबर ना पण आमी आंब्याचें मेलच म्हणटा ताका. जॅम टायप करता तशें. म्हणल्यार अशें न्ही मेल्ट करून जावं तेजो भितरले पल्प आसता पळय तोच काडून न्ही डायरेक्ट फोडी करून करतात. तसले न्ही आंब्याचें मेल हांव आयज करतलें. सो म्हटलें चल तुमच्या वांगडा ती रेसिपी बी आयज शेअर करया अशें म्हणून. खूब दीस जाले गरमी हे तें म्हणून करूं नाशिल्लें. एक्चुअली पयर पिकलेले हे आंबे. पयरच्यान चिंततालें पयर म्हटलें काडले मागीर परत भितर दवरले. काली तशें काडून भायर दवरले मागीर परत भितर दवरले. आतां म्हटलें आयज हांव करतलें तशें म्हणून जेवणाचें बी व्हडलें टेंशन ना न्ही अशें म्हणून. तर हे आंब्याचें मेल जें आसा पळय तें करता आनी तेजी रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करता. तर पयलीं न्ही आंबो जो आसा पळय न्हू तो हो क्लीन करून घेता. साल्यो बी काडून कट करून घेवपाक जाय. तर तें सगळें करून घेता आनी दाखयता तुमकां की हांव कशें करता तें. इजी वे रोखडेच जाता झटपट चड कांय टेंशन ना. तर हें पयलीं करून घेवया आमी. सो हांगासर न्ही तोर जें आसा पळय न्हू तें हांवें बरें क्लीन करून अशें तासून घेतलां. म्हटल्यार वयर तेजी जी साल आसता पळय न्हू ती सगळी काडून घेतली. बरें क्लीन करून घेवपाक जाय. आनी आतां न्ही हेजे हांव बारीक न्ही अशें पीसीस कट करून घेता.
सो पळयात तुमी ह्या रितीन न्ही हांव हांगासर हे कट करून घेता. तर हांगासर न्ही तोरां जी आसा पळय ती म्हाजी कट करून जाला. अशें न्ही हांवें बारीक कुडके करून घेतल्या. हांगासर तुमी पळोवपाक शकता. हे पळयात ह्या प्रमाणे कुडके करून घेतले. चड मोठे अशें ना, मातशे बारीक अशें करून घेतल्या. तर एक एक मोदींनी अशें करून मोठो आसना जाल्यार एक एक असं करून बारीक जाला. फायनली ते शिजले की ना मातशें मेल्ट जाता. ताका लागून तेजी सायज जी आसा पळय ती मॅटर करना. तर हांगासर एक मोठे तोर हांवें घेतलेले तोतापुरी आंबो. त्याच्या नंतर हांगासर आमकां नेक्स्ट लागतले ते गोड. तर एक तोर मोठे तोराक जावं ही इतली तोराची क्वॉन्टिटी जी आसा पळय न्हू ताका हांवें हे 3/4 वाटी अशें गोड घेतला. तुमी तुमचे कडेन जसले गोड आसा तुमी जशे यूज करता पळय ते गोड वापरपाचे. तर हे हांगासर गोड. त्याच्या नंतर हांवें हांगासर 6 मिरसांगे ज्यो आसा पळय न्हू त्यो उबे चिरून घेतल्या. ह्या प्रमाणे अशें करून मदल्यान तांकां कट घालून घेतला. तर 6 मिरसांग्यो. त्याच्या नंतर हांगासर हांवें घेतला आले कुडके करून. तुम्ही जाय जाल्यार धाडून घेतल्यार जाता नाजाल्यार खिसून बी घेतल्यार जाता. नेक्स्ट हांगासर आमकां लागतली ती सासवां मस्टर्ड्स. आनी नेक्स्ट आमकां लागतलें तें मीठ. हांगासर मीठ घेतलां हांवें. तर सगळ्यात पयलीं न्ही मीठ जें आसा पळय न्हू तें हांगासर आमी तोरांक लावन घेवया. तर हे बारीक 2 चमच्यांनी हांव मीठ न्ही लावन घेता तोरांक. तोरां बरी मातशी मिक्स करून घेवया मीठ लायलें की ना. सो ह्या प्रमाणे न्ही तोरांक बरें मीठ लावन घेवपाचें. आनी आतां मीठ लावन जालें की ना तोरां जी आसा पळय ती आमी अशीच सायडीन दवरया आनी बाकीचो मुखाल्लो प्रोसिजर जो आसा पळय तो करपाक स्टार्ट करया. पॅन जे आसा पळय तें म्हाजें हांगासर तापलें आसा. सो तितून न्ही हांव आतां एक 2 चमचे सुमार न्ही तेल घालून घेता. तेल तापलें की ना आमी हितून पयलीं मस्टर्ड सीड्स जे आसा पळय ते घालून घेवया. म्हटल्यार सासवां बरी तळतळ्ळी की ना आमी हितून आतां सगळ्यात पयलीं गोड घालून घेवया. हांगासर गोड आसा पळय ते घालून घेता. आनी गोड न्ही आमी हितून मातशें आतां मेल्ट करून घेवया. जशें की तुमी हांगासर पळोवपाक शकता गोड जें आसा पळय न्हू सारकें मेल्ट जाल्लें आसा. आतां न्ही हांव हितून घालून घेता तोरां जी आमी मीठ लावन सायडीन दवरलेली पळय न्हू ती तोरां घालून घेता. मिक्स करून घेवया. हेकानी मातशें थोडेशें उदकाचो शितोडो दिवया. इल्लेशें उदक चड न्ही थोडेशें उदक. हे बरें मिक्स जालें की ना हितून न्ही आमी आतां मिरसांग आनी जिंजर जे आसा पळय ते घालया. हे आल्याचे कुडके जे हांवें करून घेतलेले ते आनी ह्यो ग्रीन चिली हेवूय बीन आतां हितून मातशें मिक्स करून घेवया. आनी उदक जे आसा पळय न्हू तें चड घालप ना कित्याक की आमी तोरांक मीठ लायला न्ही सो मिठाचें उदक जाता ताका लागून उदक जे आसा पळय तें चड घालप ना. तोरां जी आसा पळय न्हू ती आमकां आतां हितून बरी शिजोवन घेवपाक जाय. सो तोरां बरी शिजता म्हणल्यार न्ही हे आमी आतां शिजोवन घेवया. आनी शिजयता आसतना न्ही मदीं मदीं न्ही हें मातशें चाळीत रावपाक जाय नाल्यार गोड जे आसा पळय तें पोनाक लागून येतलें म्हळ्यार करपोन वयतलें. ताका लागून मदीं मदीं चाळून न्ही आमी एक 10 मिनटां सुमार न्ही आतां शिजोवन घेवया. तर हे पळयात हांगासर तोरां जी आसा पळय न्हू ती म्हाजी बरी शिजल्यान आनी गोडाचो कलर बी जो आसा पळय न्हू तो कसो येयला पळयात. सपोज तुमचे तांबडे गोड न्ही जाल्यार मातसो तांबडो असो येता. म्हाजो काळें गोड न्ही म्हणून अशें काळपट असो येयला. आनी तोरां तुमी हांगासर पळोवपाक शकता बरी शिजल्या. असं एक ट्रान्सपरन्सीची आयल्या तोरां. हे जितले पातळ दिसता पळय तुमकां आतां हे ते आनी मागीर न्हिवले की ना मागीर मातशें दाट जावन येता. तोराचें मेल किंवा तोराचें गोड लोणचें जें आसा पळय न्हू तें एकदम रेडी जाल्लें आसा. तर हेजो गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती हांव हांगासर बंद करता आनी हे न्ही अशेंच आतां सायडीन काडून दवरता सो दॅट तें मातशें न्ही थंड जावन आतां सामकें गरम गरम आसा न्ही सो हे गरम गरम न्ही आमी आतां पॅक करून दवरप ना. हें अशेंच न्ही थंड जावपाक जाय कंप्लिटली सामकें.
सो हे न्ही हांव आतां अशेंच दवरिता आनी हेच्या भायर न्ही सायडीन मागीर जेवणाची तयारी जी आसा पळय ती बी चालू आसा. सो हांव तें जेवण सगळें करून घेता आनी मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. कितें हाडलें? केसर दूद, बादाम दूद कितें? पयलींच तूं इतली सोग उलयता आनी तितून हो फॅनाची स्पीड आनी घर 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 करून आवाज येना काय मागीर व्हिडिओचे. बादाम मिल्क येता आसतना घेवन येयला. एक जाला, एक न्ही, 1:20 जाले म्हणल्यार 1:15 जाले एक्झॅक्ट टायम. 5 मिनटां फुडें आसा आनी आतां हें पिता आनी मातशें रावन जेयता खंय. तुमकां सांगो नाशिल्लो तेका जेवपा बेजार येता म्हणून. मागीर जेवया करत रावता म्हणून आतांच सांगलें पळय तुमकां. तसोच करता दनपाऱ्या दिसा गरमी जाता म्हणटा आनी जेवपाक पळयना. सो पिलो पळय घे हेजो एक सीप घे तुका. थँक्यू. अर्द करनाका आं, एक सीप म्हळ्यार एक सीप पी मरे आनी पुरो जेवता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी हांवें जे किचनान रेसिपी शूट केल्ली पळय तुमकां दाखयल्ली पळय न्हू ती आतां थंड जाल्यार दाखयता तुमकां. सो हें पळयात हांगा अशीच गॅसारच दवरलेली हांवें. तुमकां सांगिल्लें न्ही हें दाट जावन येतलें म्हणून. तें पळयात आतां कितलें दाट जालें तें पंख. आनी हें पळय ह्या प्रमाणे. तर बसला पात्रांव भायर आनी मातशें रावन जेवन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां रांदून बी जालें म्हाजें. आनी हांव आयला डबो घेवन जी रेसिपी शूट केल्ली पळय न्हू ती एंड करपा म्हळ्यार रेसिपी शूट करून तुमकां दाखयल्या. सो ती अर्दारूच आसा. तेजो फायनल दाखोवं जाय न्ही तुमकां, तेका लागून केल्ली ती दाखयल्या. मागीर दाखयता म्हणलें तें दाखोवपा लागून आयलां. ट्रायपॉड घेनासतना आयलें. आतां ट्रायपॉड हाडपाक वचपा पडलो परत. ट्रायपॉड दी रे. आनी गरमी असली आतां हांगा बेजार येता किचना वचप म्हणल्यारूच सामकें. जर तर तुमचे कडेन ग्लासाचे कंटेनर बीन आसा न्ही जाल्यार तितून घालपाक जाता. म्हाजे कडेन न्ही ग्लासाचो व्हडलो कंटेनर ना, सगळे बारीक कंटेनर. तर जो एक व्हडलो कंटेनर आसा पळय न्हू तितून हांवें बिमलाचें लोणचें घालून दवरलां आनी दुसरो जो आसा पळय न्हू तो म्हाका मेळत ना आतां खंय आसा तो. बारीक बारीक 2 हितून घालचे परस तोच सोदून तितून घातलेलो बरें न्ही अशें म्हणून. तर हांव न्ही आतां स्टिलाच्या डब्यान काडून घेता. ट्रान्सफर करून घेवया. हितून न्ही हांवें सगळें काडून घेतलें. थोडेशें न्ही हितून घालून घेता सो दॅट तुमकां न्ही हांव टेस्ट करून सांगपाक मेळटलें न्ही अशें म्हणून हितून थोडें काडून घेता. आनी ह्या प्रमाणे न्ही हांवें आतां हें हितून काडून दवरलां. तर हें न्ही अशेंच आतां बरें पॅक करून न्ही म्हळ्यार धापणे बी लावन बरें घट्ट अशें फ्रिजान दवरुपाचें. आनी हें जें हांवें तोराचें गोड लोणचें केलां पळय तें फ्रिजान दवरलें की ना एक 5 म्हयने 4-5 म्हयने तरी कांयच जायना. तुमी बरे भशेन जर स्टोर करून दवरलें न्ही जाल्यार कांयच जायना. आतां तुमी म्हणटले बरे भशेन म्हणल्यार कशें? तर बरे भशेन म्हटल्यार परत उश्टो चमचो बीन तितून घालप ना. एकदां स्पुनान काडलें की ना मागीर तो असो खावन मागीर परत तोच चमचो बी घातलो आनी तें पिड्यार जाता. सो एवरी टायम काडटा आसतना न्यू स्पून यूज करप. सो आनीक आतां फ्रिजाक आनी आतां जर करंट बीन अशें खूब टायम ना जाल्यार मागीर तें पिड्यार जाता. ताका वयल्यान न्ही फंगस येता. सो तें मातशें फ्रिजान बरे भशेन सारकें दवरप. भायर काडून दवरप मागीर परत फ्रिजान घालप तशें करप ना. फ्रिजांतल्यान डबो काडलो प्लेटीन घेतले आसलेलो तसो रोखडोच 1 मिनटा भितर डबो जो आसा पळय न्हू तो परत फ्रिजान दवरप. अशें करून जर तुमी ताका सारकी कॅर घेवन दवरलें न्हू तर 4-5 म्हयने कांयच जायना. सो तुमी न्ही अशें हें एकदां ट्राय करात आनी कशें जालां तें म्हाका कमेंट करून सांगात. आनी अशें हें आतां भुरग्यांक बीन आतां स्कूल स्टार्ट जातलें न्ही सो टिफिना वांगडा केन्ना चपाती बी केली भाजी करपाक टायम ना जाल्यार हें लावन दिवपाक मेळटा. जाल्यार डब्यान घालून बारीक दिवपाक मेळटा न्ही. सो भुरग्यांक बी गोड म्हणटकीर आवडटलेंच. सो तुमचें बी काम इजी जातलें केन्ना अशी गडबड बिडबड आसता त्या दिसा. सो तुमी करात आनी फ्रिजान दवरुया. तशें करून स्टॉक करूं कांयच जायना पिड्यार जायना. आनी म्हाजी इतली गॅरंटी की एकदां केलें न्ही तुमकां हें आवडटलेंच. सो तुमी करात आनी मागीर कमेंट करून सांगात की कशें जालां तें. सो गरमी जाता असली बेजार येता कसले कामाक. बरें जालां. आंबट तीख आनी गोड तिनूय फ्लेवर चटपटा अशें
चडी गोड सामकें अशें गोड आसता पळय जाम बीन कशें आसता जॅम बीन तोंडार मारता गोड तशें ना मातसो मातसो आंबट एक हें आसा तेका टेंगी असो फ्लेवर आनी मिरसांग्यो घातलेल्यो न्हू मातशें तिखट अशें सो तिनूय फ्लेवर आसा आनी बरें मस्त लागता हां पळयात कितें टीव्ही पळयता न्हिदून आनी हांव उलयता आनी म्हाका आयकता तशें करून सायडीच्यान बोटल येता म्हणल्यार कितें तुका हें करपा जाय आशिल्लें टेस्ट करून सांगपा जाय आशिल्लें नाका तुका रोकडो बेजार येता सो जाला बरें यम्मी आनी टेस्टी अशें तर तुमी बी ट्राय करात आनी आतांच सिजन न्ही आतां हो तोतापुरी आंबे बी बरे मेळटा आतां ह्या टायमार सो तुमी हाडात करात आनी मागीर सांगात की कशें जालां तें आनी आयज एक्चुली न्ही हांव कमेंट रीड करतलें अशें म्हण चिंतलें बट हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो ऑलरेडी जाला जितलो टायमाचो जावपा जाय तितलोच जाल्लो आसा लॉंग असो तेका जर हांणी कमेंट रीड करपाक गेलें न्हू हेकाच कंटिन्युएशन जाल्यार हांणी खूब व्हडलो जातलो मागीर तुमकां बी बेजार येतलो सो तेका लागून आयज आनी कमेंट रीड करना फाल्यां बी पळयता मागीर चलात तर हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ जर आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात चला तर मेळया फाल्यां तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय अपय